मोगाच्या भाव भयण्यांनो, तुमकां सर्वांक देव बरो दीस हांव मागतां आनी रोजार मायेची विंसणार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. विन्स्टन चर्चिल, युनायटेड किंगडम, इंग्लंडाचो प्रसिद्ध प्रायम मिनिस्टर, आनी तो हे घडीत आमच्या मुखार दवरता. एक भुरगो समुद्राक खेळूंक म्हूण वता आनी तो समुद्राच्या उदकांत खेळटा आसतना थंयसर तो बुडूंक आरंभ जाता आनी तो समुद्राच्या पाळांनी बुडून आसतना थंयसर आसले सगळे लोक एकामेकाक बोब मारतात आनी ताका साल्वार करूंक हात भशेन उपकार मागतात. कोणीच फुडें सरनात, पूण थंयसर आसलो एक सेलर वा तारवटी आनी तो प्रायेस जावन आसलो आनी ह्या तारवटी लागीं ते हात भशेन ह्या भुरग्याक साल्वार करूंक विनंती करतात. आनी हो तारवटी दर्यांत उडी मारता आनी आपलो जीव रिस्केर घालून ह्या भुरग्याक तो साल्वार करता आनी ह्या भुरग्याक आपल्या घरा फाटीं धाडून दिता. 2 दिसां उपरांत हो भुरगो आनी ताची आवय परतून तो बुडल्या त्या समुद्राच्या वेळेर येतात आनी थंयसर ताची आवय ह्या भुरग्याक कोणें साल्वार केला म्हूण लोकांक विचारता आनी लोक भोवशा खुशाल जातात, कित्याक ही आवय ह्या भुरग्याक साल्वार केल्ल्या खातीर देव बरो करूं म्हणूंक आयला म्हूण ताणें चिंतात. आनीक ह्या तारवटीक वा सेलराक दाखयन हाणेंच तें 2 दिसां आदीं तुज्या पुताक साल्वार केल्लें म्हूण ते सांगतात. आनी ही आवय त्या तारवटी लागीं वता आनी म्हणटा, तुवें म्हज्या पुताक 2 दिसां आदीं समुद्रांत बुडतना साल्वार केलें, पूण म्हजो पूत बुडता आसतना ताच्या माथ्याचेर हेट आसलें, ताका तुवें साल्वार केलें, ताचें हेट खंय आसा म्हूण ती विचारता. कोंकण्यान सांगणी आसा, दिल्लें नाका पूण शेणलें आमकां जाय. आनी आज ह्या रोजार मायेच्या दबाजीक फेस्ता दिसा आमी नियाळचो विशय जावन आसा, भाग्यवंत रोजार माय, देवाची स्तुती करूंक आमकां प्रेरण. तर प्रेज इंग्लिशान स्तुती म्हळ्यार आमी कशें समजता. आनी हें उतर हो शब्द तुमकां विवरचोच्या आदीं हांव तुमचे मुखार लिओ टॉल्स्टॉय, रशियन रायटर आनी इंग्लिशांत ताणें जायतीं बरपां बरयल्यात, ताच्या जिवितांतलें एक घडीत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. तो एक दीस रस्त्यार चलून आसलो आनी रस्त्यार तो चलून आसतना थंयसर जायते भिकारी बसून आसले आनी एकलो भिकारी ह्या लिओ लागीं भीक विचारता, पयशे तो विचारता आनी लिओ म्हणटा, हांव तुका भीक दितां, पूण हांव तुजे लागीं एक भीक विचारतां, तें तुवें म्हाका दिवंक जाय. आनी हो भिकारी आश्चर्य जाता आनी कसली हो भीक म्हजे लागीं विचारता. आनी लिओ म्हणटा, म्हजो इश्ट एकलो खुरडो आसा आनी तुजे लागीं 2 दोळे आसात, ह्या 2 दोळ्यांतलो एक दोळो म्हज्या इश्टाक दी आनी तुका कितले पयशे जाय, कितले लाख जाय, ह्या दोळ्या पासून हांव दिता तो म्हणटा. आनी हो भिकारी म्हणटा, म्हाज्यान तुका दिवंक जायना. उपरांत परतून लिओ टॉल्स्टॉय म्हणटा, तुजे लागीं 2 किडनी आसात, एक किडनी म्हज्या इश्टाक दी, ताका किडनी नात. आनी परतून हो म्हणटा, म्हाज्यान तुका दिवंक जायना. आनी अशें ताच्या कुडीचे विविध भाग, विविध विश्वे तो विचारता आनी हो कुरडो म्हणटा, म्हाका दिवंक जायना. आनी तेन्ना आखरेक लिओ टॉल्स्टॉय म्हणटा, तुजे लागीं इतली लाखाची आनी करोडाची किमतीचे कुडीचे विश्वे आसून देवान तुका इतलें सगळें दिवन तूं कित्याक भीक मागताय? ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक तूं अर्गां दी. आनी मुंदरून लिओ टॉल्स्टॉय म्हणटा, जिवीत सर्वस्व तें सर्वेस फॉर देव. सगळें बदलता, सगळें फुडें सनवेता, तें चलन वलन जावन आसा देव. जिवीत आसतना संतोष आसा, ह्या संतोषकायेंत देव आसा. जिविताचो मोग करचें म्हळ्यार देवाचो मोग करचें जावन आसा. प्रेज वा स्तुती हें उतर लातीन भाशेंत हांव आयलां आनी हाचो अर्थ जावन आसा इंग्लीश भाशेन व्हॅल्यू ऑर प्रायस आनी कोंकणी भाशेन मोल जावन आसा. देवाची स्तुती करचें म्हळ्यार देवाचें बरेंपण, देवाचें वर्तेपण, ताचें मोल आमी परगट करचें जावन आसा. आनी पवित्र पुस्तकाचे जायते उल्लेख ह्या विशयाक स्पश्टीकरण दितात. आनी हांगासर आसात लेवीशास्त्राचो ग्रंथ अध्याय 7:13 आमी वाचता, त्या शिवाय अर्गां दिवचे खातीर बेटोवचे शांती बले सवें खमीर घाल्लो उंडोवी बेटोवचो.
आनी पोरन्यासोल्यांत आमी पळयता देवाक अर्गां जावन देवाक स्तुती करूंक बलिदानां ते भेटयत आसले. सामुएलाचो दुसरो ग्रंथ अध्याय 14 आमी वाचता. उपरांत दावीद सणाचो एक एफोड न्हेसून आपले सकले सक्तीन सर्वेस्परा मुखार नाचलो. दाविदाच्या ह्या आस्थानांत वा ताच्या ह्या देशांत परगांवांत देवाची आर्क पेट हाडलेली आसली आनी ह्या आर्क पेटे मुखार संतोषान भरून देवाक स्तुती गावून तो नाचता. फिलिपिकारांक पत्र अध्याय 4:6 आमी वाचता. कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात, हरेक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. परतून भाग्यवान पावल म्हणटा आमी देवाक स्तुती करूंक जाय, अर्गां दिवंक जाय. आनी पवित्र सभेचें दस्तेवद वा मॅजिस्टेरियल टिचिंग्स ऑफ द चर्च आमी पळयल्यार पोप फ्रांसीस म्हणटा स्तुती करचें म्हळ्यार देवाक ताचो जागो दिवचो वा देवाक सहज जाल्लो जागो दिवचें जावन आसा. आनी भाग्यवान जॉन पॉल दुसरो म्हणटा येवकरिस्त आराधनाचें संपूर्णपण जावन आसा. सर मागण्या प्रास येवकरिस्ट श्रेश्ठ जावन आसा. आनी हेच आमी वॅटिकन महासभा दुसऱ्या हितून लोमन जंक्शन म्हळ्यार ह्या दस्तवेदांत आमी वाचता नंबर 11. थंयसर आमकां बरयल्लें वाचूंक मेळटा येवकरिस्त जावन आसा क्रिस्तांव जिविताचो उगम आनी केंद्र जावन आसा. आनी म्हूण धरून पवित्र सभेची जिवी सांतीन म्हूण आमच्या काळार नांवाडलेली मदर तेरेसा म्हणटा तूं देवाचें भुरगें म्हूण संतोश आसूंक फुरो. हे हाजीरपण तुज्या हाडांनी आसूं आनी तुज्या आत्म्याक गायन करूंक नाच नाचूंक स्तुती आनी मोग करूंक स्वातंत्र्य दिवंक. आनी ह्या दिशेन आमी विंचलेले वाचप जावन आसा एफेसकारांक पत्र अध्याय 1:3 आनी 10. थंयसर सांत पावल देवाची कशी आमी स्तुती करीत म्हळेलें आमकां तो सांगता. आनी हें पत्र सांत पावलानच बरयल्लें आनी हाका आमकां खचीत रितीन पुरावे आसात. ताचेंच आयचें पत्र एफेसकारांक अध्याय 1:1 आनी 1:3. आनी त्या टायमार सांत पावल रोमांत बंदडेंत आसलो आनी ह्या बंदडेंत तो एफेसकारांक हें पत्र बरयता आनी तो देवाची स्तुती करता. तो म्हणटा कित्याक तांणी आमकां क्रिस्ता सवें वेंचलां. जेरमायेचो ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 13 आमी वाचता देव म्हणटा म्हाका तुजे पासत येवचना आसात. आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू. म्हणटा आसतना देवान आमकां वेंचला, आमचे खातीर ताका येवचना आसात. देवा मुखार भाग्यवान जावचें भाग ताणें आमकां फावो केला. देवाची पुतां आनी धुवां केल्यात. ताच्या पुता मुखांतर कृपा आमचेर वतला. जेजूच्या रक्तान आमकां साल्वार केला. मात्र न्हय देवाचो खुशेचो मिस्तेर आमकां ताणें उगडाप केला. आनी हाका स्पश्टीकरण दिवंक पवित्र सभेचे दोतोर नंबर 2095 आमी वाचता देवाक अस्तित्वांत आसच्या सर संगतीचो धनी म्हूण आराधन करची. म्हणटा आसतना जिवीत एक देणें आनी दिर्वें आमी उर्जीत करूंक जाय. कित्याक देवान दिल्लें जिविताचें व्हडलें देणें जावन आसा. तर दुसरें सवाल आमच्या मुखार कशें भाग्यवंत रोजार माय आमकां देवाक स्तुती करूंक प्रेरण जावन आसा. आनी आयचे सुवार्तेंत आमी विंचून काडलेलें सुवार्त जावन आसा लुकाचो वांजेल. आनी ह्या लुकाच्या वांजेलांत मरेचें स्तुती गायन अध्याय 1:40 आनी मुखार आमी काण गेला. आनी हें गायन आमी वाचल्यार थंयसर मरी कशें आमकां देवाची स्तुती करूंक प्रेरण म्हळेलें आमी समजता. आनी हें सगळें गायन आमी 4 भाग करीत. आनी पयलो भाग जावन आसा मरेचें स्तुती गायन पवित्र पुस्तक आदारीत. आमी सांगचें जाल्यार मरी सगळ्या पवित्र पुस्तकान गरबेज जाल्ली कित्याक हें सगळें तिचें गायन पवित्र पुस्तक आदारीत जावन आसा. आनी हे पळय आमी पळयता किर्तन 103 थंयसर आमकां उल्लेख आसा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. मरी म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घेता. देवा म्हज्या तारुकांतय संतोशान उठता. किर्तन 22 म्हज्या देवा. परतून मरी देवाक उलो मारता. देवान म्हजे थंय विस्मीत कामां केल्यात. किर्तन 40:4 देवा पुर्वेल्या दिसांनी तुवें आमच्या थंय बरेंपण केलां. परतून ती ताच्या पुर्वजां विशयान उलयता. आनी किर्तन 90:8 सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. मरी आपलें गायन गायता
आनी सामेलाचो दुसरो ग्रंथ अध्याय 22 सर्वेस्परान दाविदाक दुस्मानांत हांव निवारलो. देवान दाविदाक निवारल्या विशयान थंयसर तिणें उल्लेख केला आनी जायते उल्लेख आसात आनी हो निमाणो जावन आसा उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 12. देव अब्रामाक विंचता आनी अशें अब्रामाच्या आपोण्या विशयान ताच्या मिसां विशयान मरयेन आपल्या स्तुती गायनान उल्लेख वा प्रस्ताव केल्लो आमी पळयता. म्हणटा आसतना मरयेचें स्तुती गायन पवित्र पुस्तक आदारीत जावन आसा. दुसऱ्यान मरी देवान तिचे थंय बरेपण केल्ल्याक अर्गां ती दिता. इंग्लिशान आमी म्हणटा वॉट ह्युमिलिटी शी डिस्प्लेज हर पर्पज इन लायफ. ती वर्तो खालतेपणाचो शगूण आमचे मुखार प्रस्ताव करता वा दाखयता आनी तिच्या जिविताचो उद्देश ती समजता. आनी एकलो भाग्यवान बरयणार होली डिवायन ऑथर म्हणटा अ मॅन हॅज जस्ट एज मच क्रिश्चनिटी एज ही हॅज ह्युमिलिटी. हाचो अर्थ आमी सांगचे जाल्यार कोणा कडेन नीज खालतेपण आसा तो एक नीज क्रिस्तांव जावन आसा. आनी म्हणून धरून मरेचें जिवीत आमी पळयल्यार वॉट ह्युमिलिटी शी डिस्प्लेज इन हर ओन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ सेवियर. आपल्या खालतेपणान सडवंदराक ती वळखून घेता आनी अशें देवा मुखार ती महान जाता. आनी तिसऱ्यान तिचें स्तुती गायन आमी पळयल्यार देवान दुसऱ्यांक बरें केल्ल्या पासून देवाक ती अर्गां दिता. ती म्हणटा भुकेल्यांक ताणें खाण दिलें, गिरेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडलें, हंकाऱ्यांक ताणें सकला उडयलें आनी खालत्यांक ताणें वयर उबरलें. आनी ह्या खातीर मरी देवाक अर्गां दिता. आनी निमाणें जावन अब्राम आनी ताचे संतती पासून देवाक ती स्तुती करता. अब्रामाक देवान विंचलें उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 12 आनी 22 ताच्या पुताक एकल्याक बली भेटोवंक देव ताका सांगता आनी ह्या परिक्षेन तो पास जाता आनी उपरांत आमी पळयता देव ताका भावार्थाचो बापूय म्हणटा. आनी ह्या खातीर मरी देवाक वाखणटा. तर कशें आमी देवाक स्तुती करची मनशां जावेत. आनी भाग्यवान फ्रांसीस आसिसी म्हणटा आमी खालते भोळे आनी पवित्र जावंक जाय. आनी म्हणून धरून तो म्हणटा आय विश ऑल इन हेवन. आमी सर्वांनी सर्गार आसूंक जाय म्हूण म्हजी आशा. आमी सगळीं आसून आज भिकारी. वी प्रे फॉर थिंग्स, वी प्रे फॉर वेल्थ, वी प्रे फॉर हेल्थ, बट वी फेल्ड टू थँक गॉड इनफ. आमी भलायकी खातीर मागता, ग्रेस्काये खातीर मागता, सगळ्या संगती खातीर आमी मागता, पूण देवाक आमी केन्नाच उपकारी मन वा उपकार आठोवंक आमी विसरता. आनी परतून जेजूच्या मागण्यांत आमी पळयता जेजू 2 भाग आमकां दिता. पयलो भाग आमी देवाक स्तुती भेटोवचें आनी दुसऱ्या भागांत आमची मागणी, आमची तेसांवां, आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरचें. देखून सेंट इग्नेशियस लोयला म्हणटा आमी देवा लागीं मागणी करता आसतना पयलीं आमी देवाक अर्गां स्तुती भेटोवंक जाय आनी उपरांत आमची मागणी वा तेसांवां देवा मुखार आमी दवरूंक जाय. वी लिव इन द फ्युचर, वरी अबाउट पास्ट आनी लिव प्रेझेंट मिजरेबली. आमी मुखल्या जिवितांत जियेता भविश्यकालांत आनी सांडून उतन गेल्या काळा विशयांत आमी दूख धरता आनी आतांचो काळ आमी दुखांत जियेता. विलियम बार्कले फेमस प्रोटेस्टंट बायबल कॉमेंट्रेटर तो म्हणटा लोकाचो वांजेल अध्याय 17, 11 आनी 19 तो बरयन म्हणटा आमी हर एकल्यांनी उपकारी मनाचे जावंक जाय. 10 कडकरा विशयान जेजून गुण केल्ल्या विशयान तो बरयता आनी थंयसर तो म्हणटा आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय, आमच्या आवय बापायक आमी अर्गां दिवंक जाय आनी आमकां जे कोण आदार दिता सर्वांक आमी अर्गां दिवंक जाय. थोड्या वर्सां आदीं अळ्ळंकी गांवांत तांच्या फेस्ता टायमार एक ड्रामा हाडलेलो गोंयचांव रोस पंचालो आनी ह्या ड्रामाचें नांव जावन आसलें कोंकणी ड्रामा तो दोळे धामच्या आदी. आनी ह्या ड्रामांत पयलें डायलॉग जावन आसलें तो म्हणटा आमी 2 मनशां वरवीं जल्मता आवय बापाय मुखांतर आनी म्हणून डायलॉग तो म्हणटा 4 मनशां वरवीं आमची समाधी जाता. देखून मनशाचे अंत हे परी जाता. आनी गौतम बुद्धा म्हणटा आमच्या सर दुखाचे कारण आमची आशा. आनी जोबाचें पुस्तक आमी आयकल्यार तो म्हणटा देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव सदैव जावं. देव जोब भक्तिवंत मनीस आनी ताच्या जिवितांत सगळे भुरगीं मरतात, तांची मनजाती सगळे मरता आसतना ताचे सेवक येवन ताका सांगता आसतना तो सगळे खुशे मनान देवाची खुशी जावन तो स्विकार करता आनी देवान दिलें देवान व्हेलें म्हणलें देवाची स्तुती तो करता. सांगणी आसा हातुळ्यां तितलेच आमी पांयां सोडूंक जाय. आज सबारपटी आमी कश्ट जावं कित्याक
आमच्या हातुळ्यां की चड आमी पांय सोडूंक प्रयत्न करता. देखून आमच्यान कितें जाता तितलेंच आमी संतोश जावंक प्रयत्न करूंक जाय. देखून आज रोजार मायेचें फेस्त आमी आज आचरण करता आसतना आमच्या जिवितांत 3 निर्धार वा 3 हांव सल्ला हांव तुमकां दवरतां. 3 सल्ला हांव तुमकां दितां आनी अशें आमी मोरये संगी रोजार माये संगी देवाची स्तुती गायन करूंक आमकां साथ जातलें. पयलें फर्स्ट प्रायोरिटी गॉड. आमच्या जिविताची पयली आद्यता देव जावं दी. जॉन पॉल दुसरो म्हणटा आमी देवा तावन येता आनी देवा थंय आमी पाटी वेता. आनी हेंच आमी वाचता दोतोनीच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत देवाक म्हाका रसला ताचो मोग करूंक सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत सूख भोगूंक. सो परतून आमी देवा थंय वसूंक जाय. आनी त्याच अध्यायान मुखार आमी वाचता आमच्या काळजान देवाक सोदची आशा गायिल्ली आसा. म्हणटा आसतना देवाक आमी निरंतरी आराधन स्तुती करचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. आनी पोरन्यासल्यान परतून दानियेलाचें जिवीत आमी गेल्यार त्या टायमार राय तांकां कठिनायेन उज्यांत घालता ताका आनी बाकी ताच्या सांगात्यांक आनी ह्या उज्यांत ते देवाचें स्तुती गायन ते करतात. आनी मुंदरून आमी सुरविल्ल्या इगर्ज क्रिस्तांवांचें जिवीत गेल्यार परतून सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक आमी म्हणटा क्रिकेट स्टेडियमा बरें ह्या स्टेडियमा भितर ते घालतात आनी क्रूर मनजाती सोडतात आनी तांकां ग्राशितात. आनी तांकां ग्राशीत आसतना परतून ते देवाचे स्तुती करतात आनी कुशीन हें मार्टडम वा मार्तीरपणाचें मरण आपणयतात. देखून आमच्या जिवितांत पयली प्रायोरिटी जावन देव. दुसरें डिझायर टू बी अ सेंट. भाग्यवान थॉमस आक्वेनस म्हणटा एकल्यान सांत जावंक जाय जाल्यार ताका आशा आसूंक जाय. देखून ही आशा आमच्या जिवितांत जिवाळ दवरया. आनी भाग्यवान पावलो ताच्या सगळ्या क्रिस्तांवांक ताणें केन्ना म्हणचें आसलें ते सगळे सांत. दीज आर द सेंट्स. देखून आमी पातकी व्हरूंक फरो पूण एक दीस आमच्यान सांत जावंक साध्य आसा. आमकां आशा आसूंक जाय. आनी निमाणें जावन प्रेज गॉड इन एवरीथींग. सगळ्या संगतींनी देवाक अर्गां दियात. सांपावल परतून म्हणटा सकाळी आनी अकाळी देवाची स्तुती करा. बऱ्या टायमार पाड टायमार भलायकेंत पिडेंत ग्रेसकायेंत दुबळेकायेंत सदांच आमी देवाक अर्गां दिवया. तर रोजार माय आमकां सगळ्यांक रोजारीचो तेर्स आमच्या कुटुंबांनी जिवाळ करूंक आदार दिवं दी. आनी ह्या रोजारीच्या देवासांवा प्रमाणे आमची कुटुंबां मागण्याची देवबिरांती तिची आनी देवाच्या कुरपेची मंदिरां जावन रुपांतर करूंक तीच मरी माय तीच रोजार माय आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. रोजार माये आमची कुटुंबां देवाची स्तुती गायन करची कर. आमेन.